दिवचलचे अवर लेडी सायबिणीचे चर्ची फाटल्यान जी गल्ली आसा त्या गल्लीत शुक्रारा सकाळी एके बायलेची कूड मेळिल्ली आसा। ही बायल सुमार 55 वर्सां पिरायेची आशिल्ल्याचें कळटा। ही बायल महाराष्ट्रांतल्या माटणे वाठारांतली आसा आनी तिचें नांव लक्ष्मी गांवकर अशें आशिल्ल्याचें कळटा। आयज सकाळी हे गल्ली चर्ची फाटल्या वाटेंतले गल्लीत एके बायलेची कूड आशिल्ल्याची म्हायती दिवचल पुलिशेक मेळटकीच दिवचलची पुलीस उपअधीक्षक श्रीदेवी आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसेची टीम घडणूक थळार पावली। तेन्ना जी बायल मेल्ली आसा तिची कूड एके गाडयेंत आशिल्ल्याचें दिसून आयलें। पुलिशेन पंचनामो केले उपरांत फॉरेन्सीक टिमीक पाचारण केली। फॉरेन्सीक टिमीन थंय येवन घडणूक थळाचेर पुरावे एकठांय केल्यात। हे बायलेक नेमकें कित्याक लागून मरण आयलें ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। मात हे बायलेक घडी मारली आसूं येता असो एक दुबाव आसा। ह्या प्रकरणांत जी बायल मेल्या ते बायले वांगडा भोंवपी तिचो साथीदार रमेश तेली हाका पुलिशेन सद्या ताब्यांत घेतिल्लो आसा। लक्ष्मी गांवकर हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेक धाडिल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लक्ष्मी गांवकर ही विधवा आशिल्ली आनी तिका 2 चलयो आशिल्ल्याचें कळटा। फाटल्या कांय वर्सांच्यान ती दुबावीत रमेश तेली हाचे वांगडा रावताली आनी दोगांय वांगडाच भोंवतना दिसताली। केन्ना केन्ना ही दोगांय दिवचलच्या बाजारांत रातच्या वेळारूय आसताली अशें कळटा। दोगांयकूय सोरो पियोवपाचें व्यसन आशिल्ल्याचें कळटा। काल राती म्हळ्यार बिरेस्तार राती रमेश तेली हाणें ताका कदाचित मारबडय केल्ली आसूं येता आनी तातूंतच तिचो मृत्यू जाल्ल्याचो एक अदमास आसा। लक्ष्मी गांवकर हिच्या नाकातोंडांतल्यान रगत व्हांवतालें देखून हो कदाचित खुनाचोच प्रकार आसूं येता असो पुलिशेक दुबाव आसा आनी पुलीस ते दिकेन तपास करता। पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच हे बायलेक मरण कशें आयलें ताचें कारण स्पश्ट जातलें। सद्या हे विशीं दिवचले वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू आसात। हो खुनाचोच प्रकार आसूं येता अशें लोक आपलें मत उक्तायतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।